ओय सिस्टर. करू सिस्टर येस सिस्टर. गोय बाय बसुरगींच्या बापा तुका आर्गां दिता दिन वाजता हे वेळा पासत हे घडये पासत दुनिया बापा मगडा वायचो सोबीत दीस तुवें म्हाका म्हज्या कुटुंबाक फावो केलो तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलां तेच परी दुनिया हे म्हज्या भयणा पासत हांव तुका आर्गां दितां म्हज्या सांगाताक तांकांय तुवें वायचो दीस फावो केला तुजें जिवीत तुवें तांकां दिलां आनी हे सांजेच्या वेळार हे जुमार तुवें आमकां एकठांय केल्या हे ओतमीक जेवणाची रूच घेवंक बापा मोगाडा हे भयणीक हांव तुज्या हातान घालता मारियाक दर एक तिचो व्हंकल कोड तूं उजार कोत्तोली आनी तूं तिच्या तोंडान उतरां घालतली दुनिया कित्याक केन्ना चिंतची गरज ना ते घडयेक हांव तुज्या तोंडान उतरां घालतलो दुनिया हे भयणीचो फोकस तुजेर आसूं दी कित्याक तुवें आमकां सगलें पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलेलें आहा पण जायते पावटी आमी आमची एकमत चलयता तेन्ना आमी सांडटा हे भयणीक सदांच तुज्या उतराचेर तीर विस्वासी रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणें जिवंक म्हज्या देवा तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या तूं तिचेर ताबोर घे ह्या वेळार आनी तूं तिचे ओतमीक कान आनी दोळे उक्ते कर आयकोंक तुजो ताळो आनी तुका पळोवंक आनी ते दिशेन जीं आयकतलीं तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तें उतर तुजें दुनिया हें उतर मानून घेवंक जीं आयकतात तीं हे झुमाचेर हाजीर आसात तीं आनी ऑफलायन पळयतलीं तांणी तें उतर मानून घेवंक आनी हे उतरा प्रमाणें आपलें जिवीत निटायेर घालूंक म्हज्या देवा तुजो आदार ह्या वेळार हांव मागतां तो तुवें मेळून दिला म्हूण हांव तुका दिन वाजता हें मागणें हांव कोता जेजू क्रिस्ताचें नांवान आमेन 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 Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. Jesu garka. जेजू कारका. प्रेज जीसस. Testimony हाडले बाय. ओके आयज बो Praise थोडी God. आमी सो हांव स्टार्ट करतलें हाडलें काय विचारप ना सो वय लायक हांव Thank लास्ट you, टायम Jesus. सांगतालें न्हू कितें ते एक भयणी खबर सांगता चोय ती बॅकबोना इश्यू आहलो चोय ते गेलो Yeah. आं ती फ्लाय जाली बरे भाशेन देवा Thank you, Jesus. आनी ते जेन्ना ते दिसा हांव तिजे पासत मागतालें ते उतरां सजमणी दितालें तेन्ना तिणें आपल्यागे भुरग्या विशींय सांगलो म्हाका आनी सर्टन स्क्रिप्चर हांवें तेगे भुरग्या विशीं हांवें तिका दिल्लें कित्याक ती भितर भिरांत आहलोली हांवें म्हणलें हेच स्क्रिप्चर तूंय अकॉर्डिंग टू दीस स्क्रिप्चर तुगे मन बदल म्हूण पयलें आनी हे स्क्रिप्चर तुगे पुताचें उलय म्हूण सो त्या दिसा ती हांव मुगे काम कोन्ना तरी येतरी ती खंय सुस्त बरी न्हीद पडली आनी सकाळीं 8:30 वरांचेर ती उठली आनी मागीर आमगे एक दीस म्हणल्यार थिंग रात न्हू सो द अदर थिंगा मॉर्निंग हूंय तीन आतां ती उतरां दिलोलीं ती उलयली ती आपल्यागे पुता भशेन आनी देवा आर्गां तिणें चोयलो आपल्यागे पूत इगोर्जां आहा तो मिसा गेलो तेणें चोयलो देवा आर्गां आनी तो खंय आतां मिसा वयता इगोर्जे वयता सो Wow. देवा आर्गां वचना म्हूण तेणें म्हाका ती सांगताली आपल्यागे पुता भशेन तो वचना मागीर तिका थिंग थोडी सजमणी दिली आनी मागीर थोडे स्क्रिप्चर दिलोले सो देवा आर्गां हो भुरगो आतां लायक ती खुशाल ती हे वद्दानूय ती खुशाल आनी पुता विशींय हें चोयन ती खुशाल देवा आर्गां आतां तेच भाशेन हांव लास्ट टायम हांव ती आनी एक टेस्टमनी दिली भयणी एक भयणी विशीं तो मेळोतमो आहलो तो सो देवा Yeah. हो जेन्ना मेळोतमो मुको उलयतालो तेन्ना तो म्हणटा म्हाका सिस्टर तूं येयल्या आनी Praise. मागीर म्हाका म्हणपा लागलो तूं हे मनशा आपय ते मनशा कितें आपयलें ते मनशा आपय म्हाका तो मनीस कित्याक जायो देवान जें म्हाका कितें दिलां तें घेयलें आनी तेका त्या दिसा हुकुमगान तेका धांवडयलो सो देवा आफ्टर दॅट ही भयण म्हाका एक म्हाका दिसता 3 दिसांनी कितें मेळ्ळी आनी पयलीं जेन्ना ती आहलोली ते भाशेन सामकी पिसाट अशें आहलोलें आनी जेन्ना 3 दिसांनी हांव तेका मेळ्ळें न्हू
सारकें निगूत जालें, सारकें नॉर्मल जालां, बरें सामकें निगूत. हांवें म्हणलें तूं केशें आहा? सिस्टर पयलीं म्हणपा लागली, सिस्टर थँक्यू व्हेरी मच, तुवें मागणी केलो देखून चोय आपूण कितू निगूत जालें तें. म्हाका म्हणपा लागलें न्हीद पडना आहलोली, मोको म्हणपा लागलें मागणी करूं जाय नाहलोली. आतां सकाळ फुडें उठून आपूण म्हणपा लागोली आयज मागणी केलां आनी हांव करपा लागोलें आतां. जें कितें हांवें तुका सांगलो सिस्टर, मोको जायना म्हूण तें घडों लागोलें. हांवें म्हणलें देवा आर्गां, हांवें कांय केलें ना. जें तूं तें सिच्युएशन चोयन म्हणल्यार तूं उलयता ती परिस्थिती. जेन्ना आमकां उतरां सजमणी ना तेन्ना हेंच कितें घडटा, आमी कितें चोयताय, आमी परिस्थिती चोयताय आनी ते परिस्थिती विशीं आमी उलयताय आनी तें याद कोताय इंस्टेड ऑफ जोशुआ 1:8. सो हे भाशेन तिका जायतीं उदाहरण दिलीं आनी देवा आर्गां तिका जेन्ना सजमणी मेळ्ळी, आतां म्हणलें तूं हे देवागे उतरां पण देवान तुका जें कितें घडटा तुजें सगळें तें पवित्र पुस्तकां बरयलेलें, प्रूफ तुका. सो तूं कितें मानून घेता? हें ती जेन्ना तो येता, चोर येता तेन्ना तेका म्हणलें हांवें उगडास करपा जाय. जे भाशेन भुरगीं आमकां उगडास कोत्ताय ते भाशेन म्हणलें हो स्क्रिप्चर तेका उगडास. पळय म्हणपा लागलें सिस्टर हांव फ्री जालां, देवा आर्गां, देवान तुका म्हजे पासत पाठयली Praise आनी God. आयज हांव सारकें निगूत जालां. देवा आर्गान मुगो करूं जाता म्हूण ती खुशाल. कितें करूं जाता? मागणी. कितें तिका मागणी करूं जायना म्हणपा लागली. सो देवा आर्गां हें देवान ती सगळें केलें. थँक्यू जिजस. Thank you, प्रेज यू जिजस. Jesus. Praise you, आनी Jesus. Hallelujah. आनी एकट्या भुरग्या खबर हांवें सांगलेली न्हू, तेगे पांयां बोन Yeah. नी बोन मातशें सायडी गेलो आहा म्हणून. Hmm. आनी हांव तेजेर तशें तांकां उतरां सजमणी दीन, कित्याक तांकां वोसों जाय म्हूण हारी हारी थोडेशे 2-3 स्क्रिप्चर सांगून येयलोलें. सो मामी मना आहलोलें तेगे सर्जरी करपाचें. आनी हांवें म्हणलें तूं फेवर घेतोलें, फेवर उलयलो तेंची. तेन्ना आमच्या हाडल्यान थंय गेले तेन्ना दोतोर तांकां मेळना. आफ्टर द सेकेंड डे ती दोतोरागेर गेली तेन्ना डॉक्टरान जें कितें हांवें सांगलोलें न्हू तें डॉक्टरान ताका सांगिल्लें तूं सर्जरी कोन्नाका नाका, त्या भुरग्यागे तूं हें पिड्ड्यार कोतो म्हूण, कुडी सांत पिड्ड्यार कोतो म्हूण. आतां भुरगो कितें म्हणटा? भुरग्या सर्जरी केलो जाय. चोय मामीन गायलो बी आतां कोण हें कोता पोत्तून? आतां मामीगे मोन चेंज जालें. आतां ती थँक्यू म्हणपा लागली, तें वोसोन दोतोरागेर वोसोन येयलोशें हांव खूंय तरी वर्ड शेअर करूंक गेलें, खूंय तरी हांव स्टक जालो आहलो. ती म्हाका कॉल कोता. सो म्हाका आन्सर करपा जायना. मागीर मागीर घोरकारा फोन केलो. मागीर हांवें थंय लेटोवन हें केलें, मातशें तूं यो पोत्तून उतर मुगे पुता शिकोय मातशें. सो देवा आर्गां आनी एक नायस बरी संदी मेळ्ळेली. सो Praise प्रेज God. भुरग्यां शिकोवपा तेगे मोन बदलून देवान म्हाका थिंगा उजार केलो म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. Thank you, आनी Jesus. रिजल्टूय चोयतोली जें कितें बीन घायलां थिंगा तें ती चोयतोली एकॉर्डींग टू देयर फेथ. मुगे फेथान हांवें चोयलें ऑलरेडी. देवा आर्गां हेवूय भुरग्यां पासत हांव थँक्यू जिजस म्हणटा. आनी ही संदी देवान म्हाका दिली देखून हें उतर तांकां परगट करपा, शिकोवपा आनी तें कितें कोन्न वेव्हारां घालूं जाय तेंयी तांकां सांगिल्लें. आमी जायते फावट कितें कोत्ताय, आमी फकत कितें जालें ते एकूच मनशाचेर आमगे विस्वास आसता इंस्टेड ऑफ देवाचेर विस्वास दवरपाचो खातीर आमी त्या मनशाक पोत्तून हें कोताय. हांव तें कोन्ना, म्हाका जाय ती शिकलोलीं, म्हाका नाका तें पोत्तून बेजार केलो. तेका लागून हांव बसोतां, मुगे टायम घेतां आनी हांव तें शिकोयतां. हे भाशेन करपा जाय, हें करपा जाय, तें करपा जाय. भोव थोडें देखून सांगिल्लें हांव तेंकां इस्कुटाय तें सांगोतां. सो Praise नेक्स्ट God. टायम म्हजे फाटल्यान येयना जावपा. कित्याक देवान म्हणलां न्हू मनशा फाटल्यान धांवनाकाय. सो देव आहा, सो आमी देवा सरचें वोसों जाय. सो तें उतर आमी जें फ्रिली आमी कितें दवरलां आहा तें सांगताय आनी आमी मनशां फाटल्यान धांवताय. सो तेशें कोन्न जावपा उपकारना. अंडरस्टँडींग दिवपा जाय तांकां. थोडे कितें म्हणटाय प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी. प्रे फॉर मी Hmm. वॉट? प्रे फॉर मी म्हणपा आनी कांय उरलो ना, सगलें देवान दिलें. सजमणी म्हाका मातशें दिशी म्हणूं जाता. हें Oy. अमकें घालो हा, तूं म्हाका शिकोयशी तेजें कितें तें हे भाशेन तेणी विचारपा जाय. बट प्रे फॉर मी, प्लीज कीप मी अर्जंट प्रेयर आनी म्हूण घाताय थोडीं. अर्जंट प्रेयर, अर्जंट प्रेयर रिक्वेस्ट. हांव म्हाका Praise अर्जंट God. प्रेयर कितें म्हूण
फुड्यान जाताय सामकें अर्जंट व्हेरी अर्जंट 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 हांव नको देवा आर्गान देव जाणा थँक्यू जीसस Praise God. अर्जंट हा टाइम वेस्ट करू नाका म्हणल्या भशेन. प्रेज गॉड. जेजू आर्गां. प्रेज जीसस. आनी कोणा जेजू आर्गां दिवपा जायी? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी कोणा कितें शेअर करपा जायी? आज ब्रदर ना आमी कोण आमगे कितें आयकलो आहा तें आमी उलोवया. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज जीसस. Uh, तूं उलयत बाय फ्लावी उलय. Praise God. ओय प्रेज गॉड. देवागे उतर आमगे पावला दिवो आमगे जिविता उजवाड आनी जेजू ती वाट सो काय बरें फिट जाता की जेजू म्हणटा हांव सोत वाट आनी जिवीत आनी तेगे जें उतर आहा तें आम ते वाटेर चलपाक आमचे पासत तो दिवो आनीक उजवाडूय ती पोंटी म्हणजे आम केदों हें बरें विज्युअलायजेशन येता जितू जितू आम तें स्क्रिप्चर आनी आम अंडरस्टँडींग मेळटा आम उलोयताय आम शेअर कोत्ताय एकमेका कडेन तें बरें अंडरस्टँडींग मेळटा की वय तें दिवो कित्याक म्हणलां देवागे उतराकू कित्याक आम जेदो काळ समज एक काळोख आहा आनी आमगे आतां कांय ना तोरी आम तो मुखार पावल देखून आम मारून पावपा नाय पूण देवागे उतरा कित म्हणलां एक पोंटी एक दिवो आनी जोरी तर आमगे आतां दिवो आहा तो एक एक पावल घालूंक मेळटा आम नकोय हुंय वचपाचें कित कोरपा तें बट आमको जेदो उतर आसोता आम जाणाय ओके एक वन स्टेप एट अ टायम घेवया आनी हेंच उतर जेदो आम तेका आमगे पोंटी म्हूण आम एक एक स्टेप घेवच्या कोताय फुडें वोसोन तें आख्खें आमगे जिविताचो उजवाड जाता आमगे हें उतर देवागेलें सो आमी होरें कितू सुभागी आमी देवागे उतर म्हणटा की कोणी म्हाका पळोवंक ना तरी पूण भावार्थ दवरताय ती सुभागी आनी आम सुभागी कित्याकू आमकां आख्खें देवागे उतर आमकां आहा लायक आम पोन्ने कोरारां चोयतालीं की तेंच बरे प्रॉफीट धाडटाले प्रवादी धाडटाले ते उलोयताले आनी तेंक हें करूंक पडटालें म्हणजे जरी तर ती आयकोत वो ना आयकोत तो संदेश देवागेलो आनी खरें म्हळ्यार कितें डिफिकल्ट जाता आसतलें कितें आमचेय मत कोण येयलो हांव प्रवादी म्हाका देवान हो संदेश धाड म्हळ्यार कितू आम एशें कोन्न हें जायत लायक कितें कोण हो खरें काय कितें फोटिंगू वो खरें हो कितें आम लॉस्ट आसतलीं बट आतां आम कितें आम चोड आहा की वी हॅव द होल पिक्चर आख्खें देवान कित केलें स्टार्ट टू एंड हीज फिनिश्ड वर्क पुसान आमको आहा देवागे उतरांत आमक फोकोत जाय तें देवागे उतर आम डीप तिंत हें करपा एक्सप्लोर करपा तें उतर आम जाण जावपा आनी आमलें आमी कोण आमकां तो कित सांगो सोदिता आनी आम जाणाय तेगे प्रॉमिसीस जायते आहाय म्हूण बासावण्यो देवान आमचे पासत जायत सांगोन दवरला बट घोडये म्हाका जाल्यार थोडे लायक आय स्टील हॅव टू एक्सप्लोर आनी कित देव सांगोता म्हाका आनी कित तो सांगो सोदिता तेगे येवजण कितें आहा म्हज्या जिविता पासत बट हांव आर्गां दितां जेजूक की जायती वाड जाल्या हांव म्हाका मोकोडे कंपेर कोता आय एम कंपेरींग माय सेल्फ टू माय ओल्डर सेल्फ आनी हांव म्हणटा की जायत प्रोग्रेस फाटीं ओडोन चोयल्यारी जायत डिफरन्स आहा आनी ती स्पीडूय मातशें प्रोग्रेसा स्पीडूय आहा ती मातशें वाडोत वयता एक टायम असो येता की थिंगा उरल्याय दिसताय बट कित्याक तो सैतान येत न्हू ही कम्स टू डिवावर एज अ लायन बट ब्रदर म्हणटालो एक तेणें म्हणलोलें की सैताना एनिमी आम तेका ब्लेम करपा नाका म्हूण ब्लेम करपा न्ही बिकॉज आम जाणाय की आमचे भितर जो आहा तो तेज्यावन व्हरतो सो इट्स अ गुड रिमांयडर की वय तो येता आम जायत पाट मिगले तोंडास येता कितें जाल्यार हांव मुडी की म्हळ्यार तो सैतान येयल न्हू रे म्हाका नडपाकू तो येयल न्हू गो आनी तो सारकें घेवन येता आपल्यागे ट्रिक्स म्हूण बट त्या टायमा वेन आय एम इवन सेयींग दॅट हांव विसरता की मीज भितर आहा तो आय ओनली हॅव टू रिमाइंड माय सेल्फ एट दॅट पॉयंट इन टायम की मीज भितर जो आहा तो ह्या संवसारान जो आहा संवसारात जो कुंवर आहा जो सैतान तेज्या वन व्हरतो म्हूण
आनी नथींग इज इम्पॉसिबल. सो जेजू आर्गां की आमकां सगल्यांक तें उतर आहा, तो दिवो आहा आनी हो उजवाड आहा म्हूण. आनीक आमी आतां ब्रदर शिकोयता आहा, वी आर ऑल्सो इन दीस बुधवारा क्लासी आमी फोकस कित कोत्ताय निमाणो काळ, निमाणे वरां आहा म्हणटा तो. सो हे आमी जर्नी आहाय, वी आर क्लोजर टू द जेजूगे दुसऱ्या येण्याक आमी लागीं पावलें आनी तेका लागून तयारी कोत्ताय आमी. जाल्यार चड आनी चड आमी देवागे उतराचेर फोकस आनी आयकोनूय लायक तें म्हणीत आहाय आमी ओबिडियन्स. आनी खरें म्हळ्यार न्हू आमकां देव तयारी कोत्ता तेगली कृपा यूज कोन्न आमी ओबिडियंटूय जावपा पावताय. हांव चोयलें जाल्यार एक पाट बरें दिसता लायक की वोय मुगे बरें प्रोग्रेस जाल म्हूण. ऑफकोर्स जायत जावपा जाय आनी जावपा जाय, बट जेजू आर्गां दिता की लायक आय एम सो मच बेटर. आनी आतां मुगे फोकस न्हू चड आनी चड कीप माय आयज फिक्स्ड ऑन द हेवनली थिंग्स. कोलोस्कार कितू तें 1:3-2. सॉरी सिस्टर, कॅन यू टेल मी? घाता चोया कितें तें स्क्रिप्चर. कोलोशियन्स 3:2 दिसता म्हाका. What is it? सेट योर Set, फिक्स्ड. set your eyes above. कोलोशियन्स Okay. 3:2 काय मिटा चोया. Okay. ओय वाचिता सिस्टर? ये स्क्रिप्चराचेर हांव ध्यान मोन दवरता आतां. लायक कितें डिस्ट्रॅक्शन येता लायक दिस इज लायक वॉट वी कॅन फोकस ऑन Okay. एंड वी आर फोकसिंग ऑन आम सोगलीं भावार्थी. या सिस्टर वाची. तुमचें ध्यान मन सुर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. प्रेज गॉड. तर प्रेज गॉड. या सो लायक आतां कितें जाता न्हू जिवितांत फ्लॅशांत आमगे कुडी आमगे स्वयं जो आहा तेदो कितें एक स्ट्रगल येता तेदो हांव जस्ट रिमाइंड कोत्ता. तो पवित्र आत्मा हांव म्हणना, पवित्र आत्मा म्हाका उगडास कोन्न दिता कोण आनी येयला? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्यूट Go, केला go ahead. सिस्टर. या Go ahead. सो हांव म्हाका पवित्र आत्मा जेन्ना उगडास कोत्ता, बट तुगे ध्यान मन आसून दी सर्गींच्या वस्तूंचेर, न्हय संवसारी वस्तूंचेर. सो तेदो कितें जावपा जाय आमी सिस्टर तुवें शेअर केलो न्हू, बी सेन्सिटीव, हॅव अ सेन्सिटीव हार्ट टू द वर्ड. एक कोंकणीया कितें म्हणटाय तें सेन्सिटीव हार्ट. काडीज आमगे निबोर करून शिरीपणा जेदो आमकां तो पवित्र आत्मा उलोयता. तो तें देखून प्रोग्रेस न्हू हांवें देवा आर्गां दिता. इट्स ऑल लायक गॉड्स ग्रेस, देवागे कृपा की लायक आय एम एबल टू बी सेन्सिटीव. गोडे 100% न्हय बट मेनी अ टायम्स. आनी जेदो तें एक पाट हांव ओबिडियंट जाता न्हू एक बरें एनकरेजमेंट येता की हे पाट चोय देवागे उतर आयकिल्लें कितू शांती आसता, कितू संतोष आसता. दुसरे पाटी अशें जावपा जाय, दर एक पावटी हांवें ओबिडियंट रावपा जाय म्हूण ते भाशेन जाता. सो आतां पवित्र आ स्पिरीट इज गेटींग, जितू आमी उतर आयकोताय तेजे नियाळ करताय खरेंच आमगे आत्मो आमगे स्पिरीट जें आहा तें घोट जाता आनी तितलें फ्लॅश लायक इज बिकमींग वीकर. हांव मिगलें म्हाका म्हणटा आनी आय एम शुअर सोगल्यांगे जर्नी इज डिफरंट. सो लायक सिस्टर एलिजा चोयल जाल्यार कितू मुखार आहा ती. Praise God. Praise God, yeah, everybody is in a different journey, but आम सोगलीं आमगे ध्यान मोन आहा सर्गींच्या वस्तूंचेर, न्हय संवसारी वस्तूंचेर. आनीक पावल काय बर म्हणटा फिलिपकारांत लायक हेच शेंचेर फोकस कोरया. लायक लिटल बीट वॉट आय वॉन्ट टू शेअर. पावलागे फिलिपकार फिलिपिन्स आय थिंक हांवें स्क्रिप्चर काडलें. ओके हिंग म्हणटा 20 फिलिपकार 3:20 वाचिता सिस्टर? पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गात थावनूच आमच्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. प्रेज गॉड. तो तेंच सांगता आमगेलो खाशा देश खरो आमगे हुंय आमगे सिटीजनशीप इंग्लिशा ट्रान्सलेशन आहा तें इंग्लिशा ते भाशे आहा आमगे
citizenship स्वर्गाचें. Heaven is our citizenship, heavenly. न्हय संवसारा हिंगा आम फकत यात्रिकारां. Even Pedro गेलें 1 Peter 2, I think गेलो हांवें तें scripture. 1 Peter 2:11. ओय भोव तें मिलो. भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांव तुमकां असो उलो कोत्तां. तुमी परदेशी आनी वाचूर देखून ओतम्याचेर झूज कोत्तात त्यो कुडीच्यो वंडोवण्यो सोडून दियात. Praise God. प्रेज Even गॉड. Pedro आमकां उगडास कोत्ता की आमी हिंगा परदेशी. सेम जे पाऊलू सांगता आमी सिटीजन थिंगाची. आनी पिटर म्हणटा पेद्रू म्हणटा की आमी हिंगाच परदेशी. आम वाटसूर म्हणजे इंग्लिशां एक्झायल्स मुदिला. जी पयस आसताय आपल्यागे जो घोरां आहा थिंगसा पयस आसताय ती. आनी पयस आसप म्हणजे थिंग जायत कोश्ट लायक त्रास दुमाळो सगळें आसतलें. इफ वी आर लायक एक्झायल्स वाटसूर मु आहाय आमी तरी जायत कोश्ट येतले. बट तो म्हणटा की रिमाइंड कोत्ता की दिस इज फॉर अ लिटल वायल. पिटरागले स्क्रिप्चर्स आहा न्हू फॉर अ लिटल वायल. हें सगळें जें जाता तें थोडोच वेळ म्हणटा. ते स्क्रिप्चर म्हाका उगडास येना बट तें हांव सदां उगडास कोत्ता कितें आहल्यार लायक समथींग इफ आय एम गोईंग थ्रू ओके लिटल वायल. हें जें आमकां दिसता की आवय कितू वर्स जालीं कित जिवितां चलत आहा एका हाटलें. बट आतां बिकॉज म्हाका तें सोत आहा म्हाका सोत आमकां सोत खबर आहा वी नो हें सगळें लिटल वायल म्हणटा. आनी जी देवागे मोहिमा मुखार आमचे पासत वॉट वी आर अवेटिंग वॉट इज अवेटिंग अस देवागे जी मोहिमा. ट्राय 1 Peter 1, 1 Peter 1, 6 or 7 कित सोद मागते. ओके सांगत त्या येस. स्क्रिप्चर घालया. व्हेरी नायस स्क्रिप्चर दॅट इज हियर 1 Peter 1. I think that's what you're saying. Yeah. या 7 6 म्हणटे. or 7. 6. Yeah. ओय ओय Or, येस. yeah. Okay. म्हणटोच आतां माचो वगोत जिन्साचे उपद्रे तुमी भोगचे पडल्यार पासून खुशाल रावात. कित्याक तांचे वरवीं तुमचे भावार्थाचें मोल घुमून येता. सदां तोगोना तें भांगार पुर्यान उज्यान घालून तपासतात. तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी मोहिमा आनी भोवमान मेळटलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड जेजू कारगा. आनी तो म्हणटा की ती मोहिमा जी थिंग आम अनुभव पावतली ती म्हणजे हिंगाच कोश्ट ते कंपेर केल्यार कांय न्हय म्हणटा. आनी आमकां दिसत की हांव हें कितूलें आम भोगताय. बट यू नो नाव लायक हें पवित्रात्मो हें एक हें स्क्रिप्चर्स आमकां जेदो आम गरज पडटा तो उगडास कोन्न दिता. आनी आमी आतां मॅच्युअर जाले न्हू लायक पाऊल कितको म्हणटा फिलिपकार 3 तो म्हणटा की आमी जी भावार्थी आहाय जी आतां आपल्याक हें सांगत तो की हांव गोडे वाड जाले म्हणटो बट हांव परफेक्ट ना म्हणटो. अजून आय हॅव ग्रोन म्हणटो बट हांव अजून परफेक्ट जालो ना 100% हांव परफेक्ट ना म्हणटो. आनी हें आमकांय लायन घेवपा जाता. गोडे हांवूय लायक जाल म्हाका जायत वर्सां हांव उतरां ओडोक मेण बट लायक मॅच्युअर्ड एशें आहाय आमी वाडलें बट लायक वी आर नॉट परफेक्ट जालें. परफेक्ट आहा तो एकलो देवूच. सो बट आमी हे जर्नी आहाय जें ते वाटेर आहाय आमी लोडू परफेक्ट जावपा जाय. आनी ती आमगे स्पीडूय इन्क्रीज जावपा जाय परफेक्ट जावपाची. पळोवप आमगे उण जावपा जाय. जायत पावट म्हाका पवित्र तें उगडास कोत्ता की पडटा स्टार्टींग एशें कोन्न जातालें. थोडे गोडे टायम पयलीं जातालें की कितू पाट पडटा बरे भाशेन एक बरो हें कोत्तो आनी तुगे पळोवप उण जावपा जाय. बरो एनकरेज कोरी की ओके आतां ही मिस्टेक जाली आनी जितू पवित्र आनी आमकां कितको जाता तें एक घोडी आमी एक कितें चूक आमकां जाता ते एरिया आमकां पोत्तून टेस्ट येयत रावता टील वी डोंट परफेक्ट इन दॅट एरिया. म्हाका घोडटा तेशें कोन्न. सो तेशें कोन्न आमी हे भावार्थ आमगे घोट जाता. उज्यान पुसान आतां सिस्टर वाचता तितूय आमी इट्स लायक वी आर गोईंग थ्रू दॅट फायर. हे संवसारा आस पुसान उज्यांतल्यान थिंग आमगे भावार्था तपासणी जाता.
but because we are sensitive to the voice of the Holy Spirit, आमगे काळी sensitive आहा त्या उतराक like आमी जे उतर सांगत तें करपा every effort घेताय and that effort is what matters. जेजू आमगे effort चोयता like कितू आम ट्राय कोत्ताय ती आम कितू त्या उतरा पाळो दिवपा ट्राय कोत्ताय एफर्ट्स कोत्ताय ते आनीक अगेन लायक जेजू आर्गा लायक जायती म्हाका चेंजीस दिस पडटा आनी संतोष भोगता जे भाशेन हिंगाय सांगलो आहा ते जिन्सो वार इंतू तुमी खुशाल बरीत रावात संतोष बरीत रावात सो ते भाशेन तेंय म्हाका मेळटा लायक लास्ट वीक ब्रदरान घेयलोलें स्क्रिप्चर बी लायक दॅट ट्री स्तोत्र 1:3 तेणें सांगलोलें 3, yes, होय correct. की ते वाळाच्या देगेक लायलो रुका भाशेन जावाय म्हूण आनी तरी आम कनेक्टेड आहाय हें उतर आम आयकोताय बुधवाराचें न्ही पण डेली आमी आयकताय कोडे आमगे इलो इलो देखून वेळ दिताय आमी सो आमी चोड म्हाकाय तें एक्चुअली विज्युअलायजेशन येता हांव सांगतालें की आय विज्युअलायज दॅट ट्री तें स्क्रिप्चर इतू पावरफूल अशें आहा तें बी लायक द ट्री प्लांटेड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स whose leaves never wither and who gives fruits which bears fruits in the right season due season आतां आमचे न्हू भावार्थी आमी आहाय देवागे उतरांत की जाता की एक पाट जायत वेळ लागता लायक जिवितांत दिसता की दोळ्यान आमक दिसती पडना फिजिकल दोळ्यान आमक दिसती पडना बट कितें जाता की तेच अपॉइंटेड टायम आसता it will surely bear fruit आनी कितलेय कोश्ट दोग येवं आमगे जिवितांत आम हालपानाय कित्याक आम ते उतरा जेजू रिगलो आहाय ते वावुंत्या वाळाचे देगेक आम लायलो रूख आहा म्हूण आनी तेशें आमी उडास करूंक जाय आम तो रूख म्हूण आम तो रूख जावपा जायो आनी आम तो रूख म्हूण जेजू कनेक्टेड आसूं जाय म्हूण आमी बरें स्क्रिप्चर तें आय रियली लायक दॅट स्क्रिप्चर सो प्रेज गॉड Praise God. Thank you, we have Jesus. to remember आमी हेंच चोत्राय धरूंक जाय संवसारांत आसतना अटेन्शन पोतपोतून आमगेल्या संवसारी वस्तूंचे वयता कित्याक आम आहाय आमकां एक फामील दिलो आहा आनीक दुसरे जायत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलो आहाय ते करपा जायो बट आमगे गोल आसूं जायो की आमी उडास आसूं जायो की आमी हिंगा यात्रेकारां आमगे सिटीजनशीप आमी आमगेलें स्वर्गाचें आनीक even Hebrew 11, let's see, Hebrew 2:11. Let me see. Kala ten scripture. Okay, Kalta. I think it's Hebrew 11:16. Tench poroilo, huh? Yeah. 11:16. Watch, sister. 16. पूण ती ओदीक व्हडत्या देसाक आशेताली सर्गींच्या देसाक ओत्रेकताली देखूनच देव आपणांक तांणी आपलो देव म्हूण उलो मारूंक दिवंक फाटीं सोरो ना कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला हिंगा आमगे भावार्थ्यांची जी जेजूचे भावार्थ दवरताय ओ इंत भावार्थाचे विशीं बरयलो आहा न्हू फेथ कितें तें बरयलो आहा सो इंतू तो सांगता जी कोण भावार्थ दवरताय देवाचेर तेंकां ती मनशां ह्या संवसाराक ती आशेनाय पूण ती हेज्यावन व्हरतो देस जो आहा तेका आशेताय सर्गींच्या देसाक आमी ओत्रेकताय तेशको आमगे आसूं जायें आनी तें केदो पावता जेदो आमी हिंगाच सक्सेसफुली फेथफुली हिंगाच आमी भावार्थान आनीक देवाचे विस्वास दवरून तेजे ट्रस्ट कोन्न हिंगा आमी तेगे देवा आमी प्लीज कोत्तोली तेदो आमी ते जे आमी आम सोगलें हें आहा लॉंगींग आहा डिझायर आहा की आमी हेवनली होम जें आहा आमगेलें जें better than this place that is much better than this where we are right now so तो म्हणटा की
आमी ओत्रेको जाये ते आनी ओत्रेकताय बावार्थी जी आहाय ती सो आर वी फॉलोइंग इन दॅट कॅटेगरी आनी कितको जाता तें जेदो आमी इंग फेथफुली रावतोली इंग देवा कित जाय तें कोत्तोली तेदो आमी वी विल बी मोर टुवर्ड्स दॅट प्लेस वीच इज बेटर देन दीस प्लेस जे आमी आहा हिंगा यात्रीकारां टेम्पररी होम आमगेलें आनी दॅट इज अ पर्मनंट होम बेटर होम द बेस्ट प्लेस वी कॅन एवर बी आनीक या सो प्रेज गॉड लायक हांव इतलें सांगो सोदता सिस्टर तूं म्हुणटाली कितें सांगो जाय लायक आमगे फोकस जेदो संवसारां आसताय डिस्ट्रॅक्शन जायत येताय दीस रात जायत डिस्ट्रॅक्शन्स येताय डिस्ट्रॅक्शन्स डिस्करेजमेंट्स येताय बट डिसेप्शन्स जे भाशेन आम सिस्टर मेलेनी सांगलोलें संडे सेशन्सांत बट आमगे चोत्राय आसून दी फकत सर्गींच वस्तूंचेर आनी हें आमगे कितको आसों जाता जितू जितू मोर आमी चड आनी चड उत्तर आमचे भितर घेयत रावताय तें जेवण जेयताय तो उंडो उतर खाताय आमी जितू चड तेजे नियाळ कोत्ताय आनी पाडटाय तेदो आमगेलें वील बी मोर क्लोजर टू दॅट थिंग डेस्टिनेशन आमगेलें जेजू जी जे वाट आमगेली तेजेर चलपाक आमकां उतराची गरज चड आनी चड आनी म्हाका जायत हें बरेपण मेळ्ळां जिवितां आमी गेल्या उतर मेण हांव जायत पाट तेंच म्हणटा पयलीं कित्याक मेळना बट नाव आय नो देवागे तो टायम आहलोलो जायत पाट तें धाडलोलें वावराडी बट हांव तेदो सगलें ओके आहलोलें हांव नॉक कोत्ता तेदोण हांव उगोण आहलें देवा हांवें ओपन करूं ना बट जेदो एक टायम येयलो सारक हें ओकांत बा येयलो जिवितां वादळ मोळ येयलें जेजू बरें ही वॉज द ओनली पर्सन ओनली वन लायक हू कुड गेट मी आउट ऑफ दॅट स्टॉर्म आनीक लायक देन देर वॉज नो टर्निंग बॅक जेजू वर्गांनी अशें सोदां आसून दी सो दीस इज माय प्रेयर की केन्नाय आमकां सेपरेट जावपा दिनाका फ्रॉम जेजू म्हाका लायक लेट मी नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम यू कितेंय जावं या कितेंय संवसारान जावं बट सदांच आम तुका रिगोवन रावंक कृपा दी दुनिया या सो जेजू वर्गां सिस्टर तूं शेअर कर लायक या वॉट एवर वी रिमेंबर Praise God. Wow, Flavi, thank you, Jesus, Jesu Arga. आणि चोय पवित्र आत्मा काय बरतो तुय तो स्क्रिप्चर काडचे पयले व्हॉट इज दॅट कोलोस्कारांक येलो 3:2 1-3 somehow I just heard this scripture and I wanted to base everything on that scripture. So आणि मागीर तुय काडलो चोयतो सो ब्युटिफुल पवित्र आत्मा जाणो आपणाक हे काम कितकोन करपा तें जाणो सो ते म्हजे मना येयलें आनी तो तुय वाचिल्लो हांवें म्हणलें वाव प्रेज गॉड सो 1-3 परतून वाची चोया कितें उगडास येयलो क्रिस्ता बरोबर देवान तुमकां पुनर्जीवन केल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रे थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा तुमचें ध्यान मन सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबे लिपलेलें आसा प्रेज गॉड तर ती वर्ड 3 कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बारबो देवा बोगले लिपलो आहा काय आमगे जिवितू देवा बोले लिपलोलें एक वादोड येता घरां हें जाता सारकें व्हडलो जोगील व्हडलो गोड मात्ता तेदो आम कितें जाता आमी क्रिस्ता भितू आहाय म्हूण आम कोट्टा आमी लागताय संवसारा ते शिसां भाशेन बोहाड मारपा जेजू तुका दिसती पडना हांव तुगे उतर कोत्ता तुका हें कोत्ता तुका तें कोत्ता आमी कोत्ताय काय बरें कोन्न म्हणलें चोय कारण तुमी मेल्यांत तें उतर मेळ्ळो तशें आमी मेलीं हे संवसारा पासत आमी मेलीं पूण जे आमगे जिवीत हुंय क्रिस्ता बारबर देवा बोले लिपलो Amen. Praise God. Thank you, Jesus. So nice. आणि एक कोडे आणि कितें 2 कोरिंथकार 5:17 when we are new creation आमी दुसरी आमकां उतर मेळ्ळो तशें
आमी दुसरी रचना जाली उतर काय बर सांगत तेंचो या सो आमी आहलो ते भाशेन न्हय आमी पयलीं आहलो ते भाशेन आमी निवड जाले या उतरा वरवीं वाच बाय 17 म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें आमेन ओट्राय वाच हें सगळें देवा कडसून आयलां ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यांत आनी ह्या संदानाची सेवा आमच्या हातांत घाल्या प्रेज गॉड सो ही आमगेली आयडेंटिटी अशी कळ्ळें आमी पयलीं आहलो ती न्हय आतां आमी कामां हूंय गेल जाल्यार आमगे मोटर भितर काडटो जाल्यार आमकां आयडी जाय टॅप करपा जाय हॉस्पिटलां भितर सोदतो जाल्यार टॅप करपा जाय हूंय देर मेडिसीन दितो जाल्यार टॅप करपा जाय कित्याक त्या टॅपा वरवीं आमकां ओळखताय आमी कोण ती नाजाल्यार तें देरू कोणना तुका तर परमिशन ना तें हें करपाकू जाल्यार तें येदोळ मेडिसिनां देर उगडपा ना ती टॉप वखद आहाय ती मेळपा ना आमकां एक्सेस करपाक मोटोर भितर वचपाक मेळपा ना पार्क करपाक ही आमगे आयडेंटिटी आमी तें कार्ड लावपा जाय तेच भाशेन आमी तें उतर आमगे भितर येयलें म्हणटरी आमी सेम न्हय कित्याक आमगे सगळ्यांगे कार्ड दुसरे आसताय नर्सिंगे कार्ड दोतोरांगे कार्डां एक भाशे आसताय कोणा ते रुमा वचपा जायना तेंगे कार्ड एक भाशे आसताय सगळ्यांगे आयडेंटिटी दुसरे आसता कळ्ळें ते भाशेन आमकां तें उतर मेळ्ळो तशें आमकां कळ्ळें आमी कोण ती म्हाका रायट आहा हांव रायटान भितर सरतां म्हाका कार्ड आहा हांव तें कार्ड पंच करतां हे भाशेन आमकां देवान आपणा बोगले दवरलें म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती नवी रचना मुगे भयणानो पोन्ने आहा तें गेलें आमी पोन्नेलीं ती म्हणलोलीं ती घडलोलीं ती आमकां कोणेन सांगिल् जाल्यार आमी अपसेट जातालीं ती काबार ती मेलीं आनी आतां आमी नवी रचना जालीं सगळें देवा कडसून येयलां तेणें क्रिस्ता सगळीं संदान करून आमकां आपणागे वेंगेन पोत्तून हाडलें आमी सोडून गेल्लीं ताका कित्याक आमी संवसारां भरलोलीं आतां आमी दुसरी मनशां जालीं नवी रचना न्यू वी आर न्यू क्रिएशन आमगे आख्खें बदलप जालां काय हो उतरांनी म्हणटाय वी आर न्यू क्रिएशन वी आर बॉर्न न्यू वी आर बॉर्न इन द स्पिरीट नाव आनी आमी तो जेनेसीस स्क्रिप्चर आहा तो जाणूय गॉड देवान आमकां आपणागेल्या भाशेन रचलें वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स लायकनेस एंड इमेज इन स्पिरीट वी आर वन विथ गॉड आनी ताणें हिंग सांगत चोय आमकां जेजू क्रिस्तान भाशेन आपणा बोगले दवरलें बसून हें आमकां समजप काय आमचे अदृश्ट हांव तुमकां सांगना म्हाका सांगता आमचे अदृश्ट एक एक पाट तुगे लायफान इतुलें जाता इतलो गोडगोड मारता आनी तो गडगडा आवाज सारको इतलो डब 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 कोन येता तेदो आमी ते रूख जाताय काय थिंग दर्या देगेर आहले ते साम 1:3 म्हणलो ते आमी दर्या देगेर तूं ते रुखा भाशेन जाता कित्याक तूं ते उतराचेर नियाड कोत्ता ते उतरां तुगे मोना हाडटा आनी तुगे मोना कितें जालें तुका प्रॉब्लम तुगे पयलीं तकले अटॅक कोत्तो तुगे तकल्या चिन्ह हाडटा पूण तें उतर तूं भायर काड काय तोंडांतुलें तुजे भितूर आहा तें उतर तूं तें उतर घेवन तुगे नोसोडणी जाल्या तुगे जिवीत बदललां सगळी तुका खबर आहा पूण तूं तुगे मोना नोसोडणी करपा पावल मात्ता काय तुगे पावल मुखार वयता वो तुगे पावल फाटलें येता प्रेज गॉड मोनाची नोसोडणी हिंगाच एफेसकार घालया बाय एफेसकार 1 घाली सो एफेसकारां 1 कित म्हणलां चोय देवान आमकां रचलें ती आमकां बसून रडपा रचलो नाय आमी आमगे आदां एवे वरवीं बसून रडटालीं तांचे वरवीं आमकां पातोक जालें पूण जेजू देवान आपणागे एकल्या पुता धाडलो आमकां सगळें इंतुली सोडवण मेळपा एंड टू लिव अ लायफ ऑफ विक्ट्री आमकां जोयती म्हणत जियोवपाक खुशालकायेन जियोवपाक
संतोष बरें जिवीत जियोपाक, मोहिमे बरें जिवीत जियोपाक आमकां विंचून काडलें. सो बरें 3 वाचया. 3 to 5, I think it is 5 or 6. Go. सगल्या आत्मीक देण्यांनी उंच सोर्गीं क्रिस्ता सोवें आमकां बोरल्यांत त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक पाकाण्णी आनी दिनवासनी. मागीर सकयल वच 5 पासून. आपणास सामकार आमी पवित्र आनी पातकां मेकळीं माय मोगाची जावचे पासत क्रिस्ता कोडे आमच्या एकवटा उदेशी आमी आपली जावंक संवसार रोजचे आदींपासून ताणें आमकां विंचून काडूनच दवरलेली. आनी नेक्स्ट. आपल्या प्रितीवंत पुता सोवे देवान आमकां दिलें त्या आपल्या उदार मोगाच्या वर्त्या देण्याक लागून आमी आपणाक वाखाणूक जेजू क्रिस्ता सोवें आपूण आमकां आपल्यो पूत धुवो करतलो म्हूण ताणें थारायल्लेलेंच आसलें. ही ताची उदार येवजण आसली. प्रेज गॉड. आमी एक पाट आमकां वळखनाय. आमी नेणोय आम कोण ती. आमगे आतां भयण एलिजाचोय फाटा करून तो उजो भितो आहा तो सारको भायर काण हावर आपणा भितो आहा तो. कित्याक ती जाणो आपणागे ओळख आपूण कोण तें, आपूण केद हातियार तें, आपणागे उतोर कोणागे उतर तें, आपूण कोणागे उतरा वरवीं हें काम कोत्ता तें. आनी देव आपणागे उतरां केन्ना सकयल दवरना. सो इंग तेचे भाशेन सगळे आमकां फकत वी हॅव टू नो हू वी आर. आमगे आयडेंटिटी कितें ती. सगळे आत्मीक देण्यांनी उंच चोरगीं क्रिस्ता सोवें आमकां बोल्ल्यांत ते आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे देव बापाक वाखाणणी दिनवासनी. 5 घाल गो बाय 5. सो आमकां कितें केलां, आमकां कोण केलें म्हणटा पूत आनी धुवो. सेम 5 वर्स 5. आपले प्रितीवंत पुता सोवें देवान आमकां दिल्ले आपल्या उद्दार मोगाच्या व्हडट्या देण्याक लागून. बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ते देण्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां तेणें आपणायलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आपूण आमकां आपल्यो पूत धुवो कोत्तलो म्हूण ताणें थारायलोलेंच आसा. आपणागे मन देवान चेंज केलो ना. आनी हिंगा जॉन 15 म्हणटा तुमकां आपूण तुमी येन म्हाका सोदलो ना. आमी देवा सोदिला ना, आमी धांवल्या हिंग तेका सोड. कित्याक देवागे जिवीत आमकां नाका आसलोलें. आमकां देव केदो सोदता म्हूण कोण जाणो, केदो सोदता म्हूण कोण जाणो. पूण आमी धांवलीं. देव हिंग कितें म्हणटा बिफोर वी वर बोर्न देवान थारायलो तें आमचे भितर कसो काम आपण करूंक घाल तें. आमकां नवी केल्याय तेदो न्हू देवागे प्लॅन आसलोलो. सो आमी सगळीं युनीक. आमी एक भाशेनी आमगे सगळ्यांगे एक आयडेंटिटी आहा. वी आर गिवन अ कार्ड. वी आर गिवन अ जॉब डिस्क्रिप्शन. वी हॅव एन असाइनमेंट. एंड देवान आमकां सगळे हातियारां दिल्याय. वाच बाय. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यांत. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कोडे तुमी मागतीत तितलेंय तो तुमकां दितलो. आमेन. प्रेज गॉड. आमकां देवान विंचून काडलें. आमी देवा सोदूंक गेलो न्हय. आमी देवा विंचून काडलो ना. पूण देवान आपल्यागे पुता धाडून तेगे रोगताचो सॅक्रिफायस कोन्न आनी सगळी जोयत आमकां दीन आमकां विंचून काडलें. आनी कित्या विंचून काडलें आनी ह्या पासत आमकां नेमल्यात की आमी वचून बरी फळ दिवचीं, तोगता तसलीं फळां.
अशें आमगे केदो विकनस आहा तेदो न्हू आमी तोंड उगोवन देवाको मागील जाल्यार आमकां तें सगलो दितो म्हणटा पूण आमकां कितें जाता एक मातशें ताणें दुस्मानान चिमट काडलो जाल्यार आमकां कितें जाता आमी तो चिमट घेताय आनी बसताय आमी रडटाय आमकां दूख जाता आमी ते चिमट्याचेर रावताय आमकां एकदम दूख जालें तो चिमटो एकदम चड जालो आनी देव कितें म्हणटा मगे उतर घे आनी तूं उब राव तुज भितू आपूण पावर घाला आनी तो पावर घेवन तूं उब राव जाल्यार तूं ते दोडेर आहा ते रुखा भाशेन ते तोड्याको आहा ते रुखा भाशेन तूं वाडटलो व्हड जातलीं तुका तुगे पान सकयल पडपाना आनी तूं सदांच जोयतीवंत जातलो कित्याक तें उतर घेवन आमी रावताय म्हण हिंगाची वच बाय वयर वचूं तें उतर घेवन वयताय म्हण रावताय म्हण त्या उतरा वरवीं जियेताय नंबर 3 त्या उतरा वरवीं तुमी जियेताय म्हण तें उतर पाळटाय म्हण कित्याक ब्रदर तेपाट उलयता ते जाणो जेम्स 1:22 ताजे मागीर करया सो हें उतर हें सगळी गॅरंटी देवान आमकां विंचून काडलें कोणशांतुली आमकां आयलें हाडलें आपणांगे सांगाता आमकां बसयलें आपणागेली पूत धुवो आमकां केलें आमकां एडॉप्शन ही हॅज एडॉप्टेड अस आमकां पोसलो भुरगीं केलें ताणें आमकां रायट दिला वी हॅव द इनहेरिटन्स हेवन आमकां रायट आहा ते घरान कित्याक आमी साम 91 म्हणटा तें वी ड्वेल इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाय Almighty. आमी तेगे घरान जियेताय सो तो तें घरा तो रूम बंद कोत्ता हांव म्हणना तेगे सगळें घर आमचे पासत उदकी आहा पूण आमी सगळीं रुमां वचून भोंवताय काय आमी थिंगा बसून रावताय काडकेन तूं कित्याक तें उतर आमको आहा जाल म्हणटरी नंबर 3 वाच बाय गायला सिस्टर वाचूं या हांव तुमचे लागीं उलोयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात आमेन आमकां खबर आहा आमी नितळ जाले म्हण खबर आहा आमगे काळजाचे केदो पेज आहा केदो मोटेलो फातोर आहा आमगे हांव म्हाका सांगता एक फावट कितें जाता सामको ओ माय गॉड आय एम सो वरीड आय एम सो स्ट्रेस्ड आय हॅव टू मच आमी भाशेन उलयताय बट वॉट डज गॉड से कम टू मी मॅथ्यू 11:28 and 29 आमकां देव कितें सांगता आपूण जाणो न्ही तो पेज तूं कितू आहा तो आपूण जाणो न्ही पूण तुका आपूण कितें सांगिलां आपूण तुका ओत्ता उज्यांतल्यान आतां वाचिलां आमी 1 Peter 1:5 आपूण ओत्ता उज्यांतल्यान कित्याक ते वरवीं आपूण तुका तुजी नोसोनी कोत्ता आपणा जाय ते भाशेन आपूण तुका कोत्ता तुका आपूण गोठाय दिता तुजे बरोबर हांव आहा तूं एकलो ना केन्ना एक प्रॉमिसा पासून आमी वाचलो ना कित्याक आपूण तुमी हें केल्या हांव तें कोत्तलो हे भाशेन देव सांगना देव आपणा मुगले म्हणटा यू बी माय रायचसनेस यू आर माय रायचसनेस इन क्रायस्ट जीसस जोयतीवंत जालें आमी आनी तुमी जोयतीवंत जाल्ल्या भाशेन जियाय म्हणटा आमकां तूं भिकऱ्या भाशेन जियेताय आमी कितू पाट आमी भिकऱ्या भाशेन जियेताय कितू पाट तो चिमट काडलो तो एक दीस चिमट काडलो तो आमी ती मूठ घेवन रावली चिमट काडलो तो चड जायन 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 मागीर आमकां प्रॉब्लम जालें हार्टा प्रॉब्लम जालें हेडा प्रॉब्लम जालें हें जालें तें जालें स्ट्रेस जालें सो वाच बाय सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें आमेन
आमेन. पूण आमकां कितें जाता? आमी कोण ती आमी देवा वळखपा दिनाय. पूण आमकां खूंय चिमट काडूं जाय तो दुस्मान सारको जाणो. आमगे बाटून खूंय चिड्डपा जाय तो सारको तो दुस्मान जाणो. पूण आमकां देव कितें म्हणटोय? सगळीं तुमी बारान चेपताय तीं हाट फुडें चोयनाकाय मुच पगलेय. काय बरें आमकां म्हणजे बापूय आपणागे भुरग्यांक सांगता, हांव आसतो तुमकां भिवपा गरज ना. तूं मुच पगलेय हाटल्या फुडल्या चोयनाकाय. आनी सगळे आतां वाचिल्ले तितले कोडे हांव वाचिलां कित्याक आमकां जागो ताजे बोगलेक. आमकां जागो जेजुगे राजान जेजुगे जागो आमकां दिला. आनी आमकां एकवटून रावपासून दिता आमगे सर्गींचो बाप. पूण आमकां कितें कोत्ता तो दुस्मान? कन्फ्युजन, कन्फ्यूज जावंक कोत्ता. पूण आमगे देव कितें सांगता? आपूण कन्फ्यूज जावं देव न्ही, आपूण शांतीचो देव. शांती 1 Corinthians 14 घाल गो बाय. 1 Corinthians 14 आफ्टर 30 इट इज. सो तो देव आमकां शांती आमचे भितर आहलो जाय. शांती आहलोली आमकां देवान शांती कोणा वरवीं दिल्या. आपूण पुनर्जीवन जात्रो आमकां 30 लागीं 32 33 चोय. या कित्याक देव गोडबोडाचो देव न्हय, पूण शांती समाधानाचो. जशें भक्तांच्या सगळ्या सोबांनी चाल आसा, तशें तुमचेय सोबेंत बायल ना दॅट इज डिफरंट. ओन्ली 33. कित्याक देव गडबडांचो देव न्ही. आमगे जिवितां कितू गडबड आहा? आमगे काळजां देव आहा हो गडबड चड आहा? म्हाका दिसता आमगे काळजां गडबड चड आहा. गडगडा आवाज आमगे कानाको चड आहा. आनी आमकां शांती उगडासूं ना, शांती पडूंक गेल ना. समाधान म्हणलो कितें तें आमकां खबरूच ना. आमगे कानाक गडबड, आमगे काळजां गडबड, कानाचे गडगड. पूण देव न्हय. देव गडबडाचो देव न्हय, पूण शांतीचो आनी समाधानाचो. सो आमकां ती शांती कितलो मेळटली? एक पाट म्हाका कोण सांगलोलें जाणो, फकत यू से द वर्ड पीस. When you are troubled, you just say the word peace. पण हांव पीस म्हणना, I just say the word Jesus. Jesus, praise God. Peace म्हण I म्हाका just say, Jesus उगडा आसलो. या I say the word Jesus. You know, just say the word Jesus. कित्याक देव गडबडाचो देव न्ही, पूण शांतीचो, समाधानाचो देव. देवा नाका आमकां शांती जालोली. कित्याक ताणें आपणागे उतरां तो म्हणटा, आपणागे शांती तुमकां दिता. पीस आय लिव विथ यू 14:27 जॉन. आपूण कित्याक जाणो एक पाटी आमगे शांती आसना. आमको शांती कांयच ना. आमगेलें सारकें सकाळ उठोल म्हणटरी आमगे गाडी चालू, आमगे सगळें चालू, आमगे तकली सारकी रेस जाता सारकें, आनी आमगे बॉडी ताच्यावन रेस जाता. सो शांती ना. पूण जेजू म्हणटा, हे भाशेन हांव विज्युअलायज करतां. जेजू म्हणटा, म्हगे शांती म्हाका ना. लॉर्ड, आय टेक युअर पीस बिकॉज यू लेफ्ट युअर पीस फॉर मी. वाच बाय. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें कालीस उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. आमेन. जेसू करता. How beautiful, how wonderful, and how peaceful. शांतीन भरलोलें हें देवागे उतर. शांती तुमकां दवरता. मुगे शांती तुमकां दिता. तुमकां दुसऱ्यागे मागपा नाका. तुमकां हे फ्रेंडा ते फ्रेंडा वचून सांगपा नाका.
तुमगे तोंडांतू उतर सुबेज भायर काडपा नाकाय. आपूण मुगे शांती दिता. तुगे तोंडांत उतर भायर काड आनी मुगे उतरां उगडास कोर. तुगे तोंडा वरवीं मुगे उतर तुगे काळजां हाड. आनी आपूण आपणांगे शांती तुका दिता. आपूण जाणो तूं वीक म्हूण. आपूण जाणो तूं कितू वोस कोत्तें. आपूण जाणो तुगे बार कितू हा तो. आपूण जाणो तुगे जिवितां जात कितें. पूण मुगे शांती तुका आपूण दिता. आपूण दवरल्या तुकोडे. ती कित्याक तूं चोयना? तूं कित्याक हाटफूट चोयता? तूं कित्याक हिंगा थिंगा धांवता? संवसार दिता ते भाशेन ती हांव दिना. तूं संवसार दिता ते भाशेन सोदूं वयता न्ही, तूं वच. तुगे काळीज तूं उचांबड कोत्ता न्ही, तूं कोर. पूण आपूण तुका सांगिलां कितें? तुगे काळीज उचांबड जावपा दिनाका. सगली भिरांत सोड आनी तूं फकत म्हजे पुगले यो. मुगे भयणानो, प्रेज गॉड. काय बरें आमकां सोदूं पासूं वचपा नाका. आमकां कांय करपा नाका आनी आमी सोगलें हें जाणोय. तोरी पूण आमी चेपताय आनी आमकां तो चेपयता. चोय आमी मुखार वाचिलां आमी मेल्याय ऑलरेडी आमी मेलीं. आमी आतां स्वर्गाची वाट दवरपाची. We look at things above, not things below, not things of this world, but we look at the word. Praise God. सिस्टर आनी भावार्थ. सॉरी Sorry. Go ahead, Bhai. Go ahead. ती आतां सांगता ते हांव तुमकां शांती दवरतां आनी तेज्या फुडें तो म्हणटा हांव वयतलो पवित्र आत्मो And yes, दितलो. सो पवित्र आत्मोच ती आम फळ ते उत्पन्न करपा आदार दिता. शांती, मोग, संतोष, लव, पीस, जॉय. सो शांती हुंयसर आमकां पवित्र आत्म्यांतल्यान आम पवित्र आत्मा. उत्पन्न या पण आमी करताय सोदताय फळ. न्ही. येस. पूण आमी सोदताय तो आमचे भितर हा म्हूण. हेजी एक शेअरिंग सांग आमी मातशें धाकटेंशें हेजेरीच ओय, go ahead, go ahead. Yes, go ahead. Praise God. I सांगलोलें there is Friday in that English session, but I'll just tell on this Konkani channel, AJ session achir. I think it last Brestra Thursday जाल्लें. मुगे चोड येयलें घरा कोडे आनी तेज्या पयलीं दीस तें एबसेंट आहलोलें इस्कलान. मागीर तें घरा को येयलें आनी म्हणों लागोलें हांवें तेका विचारलें केस गेल तुगे दिसाजी म्हणों लागोलें बॅड. हांवें म्हणलें कितें जालें? मागीर तें म्हणों लागोलें की आज एक रोल म्हाका दिलो न्हू तो व्हडलो रोल आहलो तो हांव काल एबसेंट आहलो आज गेल्यार तेम सांगीन म्हण सॉरी तो रोल तुगे तुका तो रोल ना आतां तुका धाकटेंशें काम आहा म्हूण तें आख्या इव्हेंटान तुका वेरी स्मॉल काम आहा आनी ते कामा म्हणजे तेका हें दिसोंक लागोलें की हें आनी इल्लेशें हेका लागून हांव कितें जाय तें कोण दुसरी हांवें तेमच्यान देखून करूं जाता म्हूण आनी खरें म्हळ्यार तेम देखून करूं जातालें बट तेका तो धाकटो सारको धाकटो रोल मेळ्ळो मागीर चेंज जालें मागीर तें मातशें हेंच जालें सॅड आनी आमकां जाता न्हू तेशें कोन्नू आमी कितें एशें कोन्न आहल्यार आमकां बरें व्हडलो भाग मेळ्ळ्यार बरें दिसता धाकटें आहल्यार मातशें डिस्करेजमेंट एश जाता मागीर आमकां कितें जालें लायक आमगे कुडीन अशी फ्लॅशान आमी कितें म्हणलें तेका आमी सॅड एश चोयलें न्हू मागीर स्टार्टींग आमी म्हणलें एक्चुली गोवानी म्हणलें हांवें म्हणलें एक्चुली बरें तूं करपा नाका न्हू तूं मागीर सांग न्हू सराक की म्हाका हें करपा नाका बरे भाशेन तूं सांग म्हणून एशें कोन्न इट्स ओके म्हणलें हांवें कितें म्हणलें इट्स ओके म्हणलें केन्ना एशें कोन्न तेंकां सांगपा तुका नाका जाल्यार तूं सांग म्हणून एशें कोन्न स्ट्रेट फॉरवर्ड की नाका म्हूण आनी इतलें हांव मुट्ट थिंगा हांव लायक आय जस्ट सेड दीस टू हर की तूं रिजेक्ट कर म्हणजे कोण नाका मग तें आनी तेन्ना न्हू म्हाका डीप डावन एक वॉयस आयको येयलो की म्हळ्यार आमी धाकटे धाकटे वस्तून आमी विश्वासी रावपा नाका देव कितें म्हणटा लायक तो म्हाका पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो की शुडंट वी बी फेथफूल विथ लिटल थिंग्स आनी लुका हांवें तें स्क्रिप्चर जायत पाट आयकिलां की बी फेथफूल विथ लिटल थिंग्स तेदोन तो आमकां व्हडली वस्त दिता म्हूण ते भाशेन मागीर म्हाका तें हें जालें अशें हांव उलयता थिंगा आनी तितून तो उलयता पवित्र आत्मा उगडास कोत्ता तेसो हांव म्हगे फ्लॅशान उलयता म्हूण सो हांवें कितें केलें मागीर चोडा तें मातशें हॅप्पी जालें की बरें आमी तेका सपोर्ट एश केलें म्हूण की बरें तूं वचोन सांग हांव कोन्ना म्हूण आनी मागीर तें ओके आहलें मागीर थोड्याक तें तेन्ना जेवपा बसलोलें हांवें मागीर तेका वचोन सांगिल्लें चोय हांवें तुका सांगिल्लें की सरा सांग म्हूण बट तुका हांव उलयता तेन्ना न्हू द होली स्पिरीट आय जस्ट हर्ड दॅट वॉयस जेंटल वॉयस तेन्ना म्हणलें म्हूण की बट शुडंट वी बी फेथफूल विथ लिटल थिंग्स दॅट आर गिवन टू अस
एश को म्हणलें आनी तेक न्हू ते हांवें सांगिल्लें ते होली स्पिरीट उलयलें म्हूण तेणें रोखडें नोट केलें बरें हांव कोत्ता म्हूण तो रोल आनी थोड्या वक्तान मागीर हजबंडाक कितें दिसलें की आम ना म्हणपा आहाय म्हूण हालीं वचोन तें ना म्हणटा म्हूण बट तेणें बरें करून नोट केलें ओके म्हूण एश कोन्न बरें हांव कोत्ता म्हूण एश कोन्न चड आनी आर्ग्युमेंट देखून ना तेका सांगिल्लें पवित्र आत्म्यान म्हणलें आनी तेणें वय म्हणलें आनी हजबंडूय मागीर म्हणजे प्लेजंटली हें जालें तो की आतां तें कोत्ता खूंय तो रोल आनी हांवें तेकाय म्हणलें म्हाका एश कोन्न जालें रे हांव उलोयलें बट मागीर म्हाका तें हें जालें कन्विक्शन सो हांव कितें सांगो सोदी तितून की एश कोन्न पवित्र आत्मो जायत पाट आमकां जायत हें येताय बॅटल्स येताय म्हणजे कूड एक सांगता पवित्र आत्मा एक उलयता तो उलयना म्हूण ना तो सदां उलयता बट जायत पाट हांव कितें कोता एक फ्लॅश आसूं हे पाट हांव म्हाका जाय तें कोता आनी मागीर नेक्स्ट टायम हांव आयकता तेसो जाता म्हाका बट हे पाट हांवें आयकिल्लें न्हू तूं आनी शांतीच उलयत न्हू सिस्टर तो हांव कितें म्हणटा की म्हाका ती शांती मेळ्ळी Praise बट God. कितें जालें नेक्स्ट फ्यू आवर्स न्हू आय वॉज जस्ट ड्वेलिंग ऑन दॅट की चोयलां पवित्र आत्म्यागे एक्चुली आवाज आयकताय तेदो कितू बरो दिसता संतोष की हांवें देव कितें सांगता तें आयकील मू तें तो उलयलो आनी आम आयकप गरजेचें आनी तें करप गरजेचें सो ते भाशेन आनी तें आजून पसून तो रोल कोत्ता आतां मागीर तेणें वचोन म्हणजे कांय Praise म्हणटा God. तेणें सो शी इज डुईंग दॅट रोल सो हांव कितें सांगता की एश को म्हाका कितू दीस बोर एवरी डे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तें क्रिस्तागे दुसरे येण्या लागून पवित्र जावपाक म्हाका तो चान्स दिता एवरी डे आम सकाळीं उठताय ती तेगे कुरपा आनी उठताय म्हणजे आम जिवीत आमगे आहा म्हणजे तो आमकां चान्स दिता टू बी मोर होली Praise God. तेगे ताळो आयकोंक टू बी सेन्सिटीव टू हीज वॉयस आनी Voice. हय नाजाल्यार तो ब्रदरान एक पाट आमकां जायत पयलीं सांगलेलें की आमी तेगे वॉयस जरी तर आयकनाय तर तो एक दीस आमकां उलोवपाक बंद कोत्तो म्हूण On आनी करतलो, yes. सॅड न्हू की पवित्र आत्मा आमकां उलोवपाक बंद जालो लायक कितें आमगे जिवीत लायक सो लायक यू नो सो म्हाका तें हेंच जालें की एवरी टायम आय शूड मेक दॅट एफर्ट टू लिसन आनी कितें मेळटा आमकां बदलें तूं जेदो आम आयकताय तेगे वॉयस आनी कोत्ताय शांती संतोष हें बरें की बरें न्हय लायक एवरी टायम वी कॅन डू दॅट बट जस्ट दॅट फ्लॅश कम्स बट तेंच जाय आमकां की पवित्र आत्म्यागे आवाजा सेन्सिटीव रावप सो तूं शांती म्हणटा तेदोन लायक आय एक्सपिरियन्स दॅट एसो जायत ऑपॉर्च्युनिटीज आनी धाकटीशी एग्जाम्पल बट हांव म्हणटा की तितल्यान म्हाका कितू एनकरेजमेंटूय एस दिलें पवित्र आत्म्यान चोय वेल डन आनी अशें को तूं सद्दां हांव कितें सांगत तें कोर म्हूण लायक या सो या प्रेज गॉड Praise God. And that is so true. पूण आमी आयकताय आमगे जिवितां इतुलो गोडबोड आहा आमकां टायम आहा तो आवाज आयकपाकू that means we never rest in him आम केन्ना the Lord is my shepherd I have everything I need आमको सोगलें आहा आमकां बेसावान भरलें he lets me rest in the fields of green grass and leads me to the quiet pools of fresh water for what for peace आम शांती घेन आपणा बोगली जियोपाक शांतीन आपणागे उतर आयको येवपाक पूण ती आतां तुवें आयकिल्लें ते दिस आमी उलयतालीं कोणागे आवाजां आमी सेन्सिटीव आहाय वी वर टॉकिंग अबाउट हार्डन्ड हार्ट आनी सेन्सिटीव हार्ट हार्ट आमी कोणागे आवाज चड आयकताय जेजू आमगेलो शेपर्ड John 10 he says John 10 घाल गो बाय John 10 I don't remember the thing he is the shepherd and I am he knows his own sheep so shepherd ते कोणते मेंढऱ्यांक गोडी जाय पडटा वचो हिंगा 10 जाल म्हणटरी आहा तें 14 सोद म्हाका सो आमी आवाज आयक हांव बरो गोंवळी तें ओके आवाज आयकोतो हुंय आहा 14 चुई 14 It's a yeah, 14, हय 15. या 14 करेक्ट सो वाची हांव बरो गोवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दितां जीव दिलो आमकां वळखिलो आमी कोण ती कितू फातकी ती जाण जायन ते सगळे फातोक आपणाचे घेन जीव दिलो आमचे पासत रोगत वारोयलें
आनी आपूण बरो गोवडी म्हूण आमकां एविडन्स दिलें आमकां दाखयलें आतां तें कितें म्हणचोय हांव बरो गोवली म्हजो बाप म्हाका हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात आवाज आयकता हूंय हागो ताजे वयर दिसत म्हाका सो आमी तो मेंढर चोय गोवड्याक कितें जाता ते मेंढऱ्याक कितें जाता हांवें उल मारल्या ती आयकपा नाय न्ही ते आपणागेल्या शेपर्डाक वळखताय ते मेंढरे ते बाडे एक काटे हुंयच्यान गेले ते गेले पूण ते गोवड्यान उल मारल्या तांकां खबर आसता तो कोण तो आपणागे गोवड्यागे आवाज आयकपा ते जाणय आमगे गोवडी कोण जेजू आमी तागे आवाज आयकपा जाणय सो आमी ते टिचींग कोत्तालीं ती अबाउट आमी उलयतालीं सेन्सिटीव हार्ट आनी हार्डन्ड हार्ट निबर काळीज आनी मोवाळ काळीज कळ्ळें आमगे काळीज सेन्सिटीव केदों जाता केदों आमी देवागे आवाज आयकताय तेदोनो देवागे ते मेंढरागे आवाज आयकताय तेदोनो चोय आतां फ्लावीगे एग्जाम्पल ताच्या चोय तेगे एकलें चेडूं शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल वेरी स्मार्ट एंड ही आवय जायन ती समज संवसारा बगलो आवय जालोली इस्कलासायन चेडूं कितें सांगता हांव आज मॉनिटर जालो हांव आज हो जालो म्हाका आज टॉप रोल दिला तो तें आयकून ही आवय खुशाल जातालोली पूण हे आवयकूय मातशें जालां आसतलें वय तुका तो रोल दिलो तो सारको सकोल रोल तो कित्याक दिलो तुका चोय तूं हालोस आनी सांग टिचरीक हांव म्हणटालो हे भाशेन यू बेटर गो एंड टेल द टिचर अदरवायज आय विल हॅव अ वर्ड विथ द टिचर पूण चोय आनी हांव चिंतीत उरता आसतो म्हण कित्याक केलें मगे भुरग्याय भाशेन पूण चोय फ्लावीन तो आवाज जेंटल वॉयस ते गोवड्याक गेलो तुका येदे वस्तूंनी बरें करपा जाय म्हूण हांवें सांगलो ना सेन्सिटीव हूज वॉयस वॉज शी सेन्सिटीव टू कोणागे आवाज फ्लावीन आयकिलो आनी होर्सान तो सांगतालो कित्याक वोसानी ते टिचरी कडेन तूं टिचरी वोसोन हाली हें सांग तें सांग डाब 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 करून बडबडा तो वॉइस बडबडा वॉइस आनी बडबडा वॉयस तो खालती तो येस पयलीं तो आयकिलो पूण मागीर ताणें ती शांती तागे मन तर शांती हाडलो तेजो न्हू देन शी वॉज सेन्सिटीव टू द वॉयस ऑफ द शेपर्ड एंड दॅट वॉयस ब्रॉट हर पीस ताणें दाखयलें शांती हूंय आहा ती आनी ताका न्ही तें चेडूं उतर आयकता तें चेडूं एटेंड कोत्ता तें जाणो उतर पूण ते इन्स्टंटली देवान ते आवयक उजार केली पवित्र आत्म्यान भितर पवित्र आत्मा जियेता ताणें उगडास केलो ते भुरग्या मागीर कितें जालें तेगे मनाची नवसोडणी जाली शी रिन्यूड हर मायंड इन्स्टंटली प्रेज गॉड थँक यू जिजस सो हे भाशेन आमी म्हणटाय सगळे पाटी आमकां भावार्थ आहा हांव देवागे उतर आयकतां हांव कोत्तां वॉट इज भावार्थ इज समथींग यू डोंट सी तुका दिसती पडना तें यू डोंट सी देवागे उतर आमी कितें कोत्ताय देवागे उतर वॉट एम आय ट्रायंग टू से देवागे उतर घेन आमी भावार्थ वाडयताय आमी ते देवागे उतराचे रिलाय जाताय ते देवागे उतराचे आमी ती प्रॉमीस ते गॅरंटी दोत्ताय त्या उतराचे आमगे आश्वासन दोत्ताय आनी कितें जावं कितें केदें व्हडलें प्रॉब्लेम येवं 2 Corinthians घाल बाय 4 हें तूं स्क्रिप्चर सांगता न्हू म्हजी मेंढरां ती मोजताळो येस येस सेम म्हजी मेंढरां वाची म्हजी 27 म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात चोय आमी तूं हांव ही मेंढरां फ्लावी हे मेंढरो आवाज कोणागे आयकिलो तेगेलो जेंटल वॉयस पूण ताणें आयकता आसतना व्हडल्यान आयकिलो आनी ते आवाजान ते कन्विक्ट केलें कित्या आमी फकत तेजो पाटलाव कोत्ताय ते उतर घेन आमी जियेताय
ते उतरां आमी ओबिडियंट रावताय. ते उतरां आमगे कान दिताय आनी तो कोणांगे आवाज तो आमी ओडखताय. तो मोजी सैतान मेंड्रांती सिस्टर दुस्मानांगे वॉइस आमकां न्हू मातशें प्राऊड जावपा हें कोत्ता, प्रायड हाडटा. येस बट तें येस उतर आमकां हालती जावपा लायक पयलें. बी हंबल, लायक टू इन ऑर्डर टू डू दॅट वी हॅव टू बी हंबल. एक हालती काळीज आमगे आसूं जाय टू लिसन अँड टू अंडरस्टँड अँड टू डू इट. आनी सैतान कितें प्रेज गॉड प्रायडान बोत सारको गर्वान बोत्ता की हें कित्याक रोल जाय तुका, तो कित्याक दिलो, चेंज कित्याक केलो, लायक ते भाशेन. सो ह्युमिलिटी इज वॉट वी नीड तेगे पाळो and दिवपाक. and God teaches us humility in everyday life, in पवित्र simple things. येस. येस. सी मोजी मेंढरांती मोजो ताडो आयकोतात. बरें तेगे ताडो आमी उतर जाण जाल्या पासून जोरी आमी तेगे ताडो आयकनाय जाल्यार वी आर हार्डनिंग आवर हार्ट्स. That means our hearts are hardened to the voice of God and sensitive to the voice of the enemy. हे भाशेन तें. This is what I was trying to say. आमी सेन्सिटिव्ह जाताय तो व्हडलो गोडगोड येता तेका आयकपाक. आनी शांतीन जेजू न्हिदलो आहा तो आवाज आमकां आमी सेन्सिटिव्ह जायनाय. We make our hearts hardened. So praise God. 2 Corinthians 4 घाल बाय. हें सगळ्यांक I'm preaching for myself. It just पवित्र आत्मा सांगत ते भाशेन हांव म्हाका उलयतां. Praise Jesus. कोरिंथियन So 4. सिस्टर तू उलयता पूण आमी आयकोता. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Maria. 2 Corinthians 4. 4 7 घाल बाय. And my sokolia. पूण Thank you, आमी Jesus. पूण आमी फकत मातयेचीं आयदोणां आनी हें भांडार असल्या आयदोळांनी घाल्लें आसा. म्हणटोच ही आमकां दिल्ली बोरती पदवी आमचे तावन उपजोना. ती सगळीच देवाची. सगळी पदवी देवाची. पूण हांवूय पयलो आहा ती पदवी आमचे भितर आनी आमकां देवागे उतर माती आयदन म्हणटा. हे मातयेच्या आमी जोण एकलो मातयेचें आयदन आमी अस्कोत. पूण आमचे भितर कितें आहा तें भांडार देवान भितर घालां. ही आमकां दिल्ली व्हडली पदवी आमचे तावन उपसोना. हें भितर पड्या आतां एलिजा उलयता पावर फायर ते साटा कोन्न आपणागे सांगता. आपणागे ग्लोरी टू गॉड. ओनली प्रेजेस गॉड. यू नो ते आपणागे उलयता देवान आपणा वरवीं कितें केलें तें. तें कितें एवरी टायम शी स्पीक्स आय सी दॅट भांडार फ्रॉम हर. देवान दिल्ली व्हडली पदवी आनी कित्याक तेजे वरवीं उपजत तें बिकॉज तें जाणो आपणा भितर कितें आहा तें. तें जाणो कोण आपणा वरवीं उलयता तो. आपूण कोणागे उतर उलयता तें आनी तें उतर जिवीत जाता आनी shows her signs and wonders because that word never ever fails. So again, पूण आमी वचकोत आयदनां मातयेचीं आनी तें भांडार आमचे भितर आहा. पूण आमगे न्ही तें हांवूय म्हगेलें हांवें दिलें देवागे उतर. हांवें केलें हें काम. हांव मी मायसेल्फ. पूण तें सगळेंच देवाचें. सगळी पदवी देवाची. प्रेज गॉड. हिंगा 8 तूं हमस्ता 8 वाच पळय. सगळ्या प्रेज गॉड. 9. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसताव. पूण देव आमकां चेंपोन पडूंक दिना. आमी सगळेंच घुस्पोताव पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगताव पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमेन. आमेन. 10th वाच 10th किचो वाच.
ह्या आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचे पुनर्जीवित दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकटवलोले आसाव. प्रेज गॉड. हे आमी सगळे ऐकिल चोय. आमी तेच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकटवलोली आसाव. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I'm always in Christ Jesus. Holy Spirit dwells in me. I am the body of Christ, the temple of the Holy Spirit. जायते सोचता चोय वयरचोय बाय पिडापीड भोगता पूण आमकां देव केन्नाच सांडीना हुंय. केन्नाच सांडना हुंय. देव आमकां टायम दिना बरें आपणा टायम आहले आपण येता. आमी म्हणटाय बरें मागीर कोत्ता तुका हांव फोन. म्हाका टायम मेळटा तेदो हांव तुका फोन कोत्ता. म्हाका टायम मेळटा तेदो हांव हें कोत्ता. वी चूज. बट गॉड इज इन्स्टंट. God is now. You speak the word and the word becomes alive. You speak the word and that power works. Elisa is the perfect example. She speaks the word with confidence and God never fails. देव केन्ना ताका सांडना. देव ताका केन्ना लोचे घालना because she is confident that word never fails. आमी तें घुसपोना तें उतर उलयता तेदो न्हू. तें जाणो तें कितें उलयता तें. That confidence केन्ना मनशा आमकां निराशी कोन्ना. सगळ्या जिन्सांचे कोश्ट बार आमी सोंसताय पूण देव आमकां चेपून दवरपा दिना. ओ माय गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां हिंगा सावन 17 या. प्रेज गॉड. नेटीन गायलो तो स्क्रिप्चर उगड आसले म्हाका. सेम प्लेस 17. सो आमकां होकोत जाय तो आमगेले ते उतराचो आवाज. आमी होकोत तो आवाज आयकूंक जाय. Gentle, beautiful, sweet voice of our Lord. Because he says, आमकां केन्ना सांडना म्हणटा. He never leaves us, never abandons us. He's always with us. He knows what we are going through. तो म्हणटा, come to me, all who are tired and carrying heavy burdens. He doesn't say wait. You just wait there. I don't have time for you. He says, yo, mojeshi eyat. मागीर 17 वाच बाय. हे स्क्रिप्चर ते सिस्टर हांव म्हणटा तें. थँक्यू सिस्टर. ओके. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या कोणती दुखी आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सोर करूंक जायना. प्रेज गॉड. मागीर 18 वाच. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी ध्यान मन लायनाव पूण दिश्टी पडोनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू परतून वाचिता. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी ध्यान मन लायनाव पूण दिश्टी पडोनात तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडोनात त्यो सासणाक तोखतात. आमेन. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. हिंग चोय कित म्हणटा हे उतर म्हणटा 17 वाच बाय मातशें सगळें Yes, yes. कित्याक ह्यो वस्तू आमच्यो तर ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो. चोय
आमी म्हणटा आमी कितू संस्था सिस्टर कितू त्रास आनी कितू प्रॉब्लेम पूण देवागे उतर म्हणटा थोड्या काळाच्यो त्यो कोंती आनी दुखी ह्यो कोंती दुखी भितर तूं वचपाकू जाय कित्या सासणाचे मोहिमेक आपूण तुका तयार करता He's preparing you for eternal glory. ह्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमे तयार करता हे कोंती दुखी न्ही हे सासणाचे उत्तम मोहिमेमध्ये कसलीच चोर करूंक जायना यू कॅनॉट कंपेर आम्याक दूख जालें कित जालें आमी म्हणटा हांव म्हणटा हांव म्हणना आतां नाव आय नो टू शट अप बिकॉज यू नो ते आमकां दिसती पडटा आमी उलयताय ओके भुरग्यां कोडे घोवा कोडे कितें जालें फटाफट करून आमकां दिसती पडटा आमी उलयताय बट वाय डोंट वी शट आवर माउथ because we have to go through this to see the glory of God. We have to understand आमकां देव तयार करता हे कोणती दुखी न्ही आमकां तयार करपा देवागे प्लॅन आहा हे सासणीक उत्तम मोहिमे आनी हे त्रासां भितर चोर करूंक जायना म्हणटा पूण मागीर आमी कितें करपाचें आमकां दिसती पडटें उलोवपाचें आमकां हेंका जाता तें तोंड उगडून उलोवपाचें ओ आमी देवाको बोड मागपाचें कित्याक दोळ्यान दिसती पडटा ते वस्तूंचे खूंय देवान मन लायनाकाय पूण दिसती पडोना ते वस्तूचेर दिसती पडनाय त्यो वस्तू खंयच्यो पावार्थ देवागे उतर तुजे भितू आहा तें बरें आहा तें सारकें प्लास सारकें पॅक तें सारकें बींग येन आहा उतर पूण आमी उजार कोत्ताय काय ते उतराचेर आमी उबो रावताय काय तें उतर कोणागे तें न्याडटाय काय तें उतर आमकां कितें कोत्तें कितें म्हणटा न्ही दॅट वेसल द उत्तम ग्रेस्काय भांडार देवागे भांडार आहा तें आमी म्हणटाय काय थिंग आहा तें रावता पळयता उजार कोन्नाय पवित्र आत्म्याको आमी उलयनाय आमी आमगे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व कोत्ताय आमकां देवागे उतरां उगडास पासून येयना पूण दिश्टी पडटाय त्यो वस्तू थोडो एडूच म्हणटा पूण दिश्टी पडनाय त्यो सासणांक तोगताय आनी दिश्टी पडनाय त्यो वस्तू भावार्थ दिश्टी पडनाय त्यो वस्तू देवागे उतर आमकां दाखयता सद्या पयलीं दाखयता तें देवागे उतर तो आमचे बारबर सदांच आहा सगळे वेळार आमचे बारबर जियेता सगळो वेळ आमकोडे वेळ पास करपाचो दिता ही वॉन्ट्स टू हॅव फेलोशीप विथ अस आमी तो आवाज आयकताय काय आमी ताचे बुगले बसपा सोदताय काय तो तेगे त्रास काडलाय ते आमी नियाळटाय काय आमी तेगे शांती आमी घेताय काय ओ आमी हे फ्रेंडाक फोन कोन्न हे मनशाक फोन कोन्न ते मनशाक फोन कोन्न आमगे शांती गोडबोड कोत्ताय काय आमी नियाळ करया वीच वॉयस इज सेन्सिटीव टू अस एंड वीच वॉयस इज हार्डनिंग आवर हार्ट्स जोरी आमी देवागे उतर आयकून वी आर सेन्सिटीव टू दॅट वर्ड वी आर हार्डनिंग आवर हार्ट्स टू दॅट एनिमी and he will never ever come near you because तू ती ऑथॉरिटी घेता तू तो अधिकार घेता आनी तेका दांडायता कित्याक जोयत तुगेलें तुका जोयत दिला देवान तुजे बारबर तुगे देव आहा पूण ह्यो थोड्या काळाच्यो दुखी कोंती तुका सासणाचे उत्तम मोहिमेक तयार करता आनी कसलीच सोर करूंक जायना जेम्स 1:12 घाल गो बाय आय लायक दॅट बिकॉज थिंग क्राउन म्हणून दाखयता कित्याक जेम्स आमी जाणा काउंट इट ऑल जॉय वेन यू गो थ्रू ऑल दोज ट्रबल्स बट 12 चोया हिंग कितें म्हणटा तें मुकूट म्हणटा आसतलो राव चोया येस वाच्यो
कोश्टा दोगडा मोदें थीर रावतात ती सुभागी. असली मनशां परीक्षेंत यशस्वन जातात. तेन्ना आपलो मोग करतेल्यांक बासायल्लो जिविताचो मुकुट सर्वेस्पोर तांकां दितलो. आमेन. Praise God. Mukut. I like this word mukut. I like that word crown. That crown. Amgelo mukut ting aha. Dullo aha. Ta रावता. तो मुकुट तर आमचे तकले घालपाचो जाल्यार we have to go through this कोश्टां दोगदामध्ये थीर रावात. You just rest in the glory of God. Put on the armor. Stand strong. Stand firm. Never forget, Jesus is in your boat. And Jesus is sleeping, knowing you will stop the wind. असली मनशां परीक्षेन येसवून जातात तेन्ना आपलो मोग कोत्तेल्यांक बासायलोलो जिविताचो मुकुट सर्वेस्पोर तांकां दितलो. सो गूड. देव काय बरो. देव काय बरो. देव विश्वासी. आनी देव केन्ना फेल जायना. ओके, घालया 2 Thessalonians 3:3 घाल बाय. जायते हा सांगपाक पूण आमी हें सगळें जाणोय. हांव म्हणटा सारकें सिंपल करुया ब्रदर. आमकां सारको आनी एक दुसरी एकोत्ता. आमी सारकें सिंपल करुया कित्याक दिसात दिसपट्टी हें आमगे जिवीत. दिसात दिसपट्टी कितें नाल्यार कितें घेवन तो येता सकाळ फुडें. सकाळ फुडें येता आमगे दीस पिड्यार करपाक. बट आमी केदों उब रावतलीं. केदों आमी तो आमर घातलीं. घाल वाच बाय. पूण सोमी विस्वाशी तो तुमकां गोटाय दितलो आनी वायटोव्याच्या हातांतली तुमकां राखतलो. आनी सोमी आमकां तुमचे विशीं खात्री दिता. तुमकां आमी दिल्यात त्यो आज्ञा तुमी पाळटात आनी पाळटोल्यात म्हूण आमी पातयेता. येता. पूण देव विश्वासी. सोमी विश्वासी. तो तुमकां गोटाय दिता. दिता. दितलो न्ही. दिता. दिल्या. आनी वाटोव्याच्या हातांतली तुमकां राखतलो. So God is faithful. He strengthens us and protects us from the evil one all the time. But why do we fall? Why do we allow that other voice to talk to us? Why do we even listen to him? देवान ताका आपणा पांयां पोंदा गायलो ना. देवान जोयत दिलो ना. देवान आमगे पातो कापणाचे घेतलो ना. सगळें केलां. आमी केदों उगडास कोत्तलीं. केदों आमगे तो अधिकार घेवन उब रावतलीं आमगेल्या जिवितांत. आनी ते केदों तो मुकुट आमगे दोड ते मुकुटाचेर दवरया आतां. तो मुकुट थिंग आमकां रावता. Must be full of diamonds and so precious stones. So हे भाशेन आमकां जायतें उलोवपा जाता आनी एकमुका वरवीं आमी जायतें शिकताय. आनी पवित्र आत्मा एकमुका वरवीं पासून आमकां उलयता आनी दाखयता आमकां आपूण आमगे कितू मोग कोत्तो. पूण तो भावार्थ घेवन तो अधिकार घेवन आमी केदों उब रावतलीं. तो आवाज आयकून आमी केदों रेडी रावतलीं. आमी केदों सोंसणिकायेन रावतलीं. आमगे गोडबोड आहा जाल्यार आमगे जिवितांत तो आवाज आमकां आयकूं येवपाना न्ही. आमगेलो आवाज आयकतलीं आमी गाडा बाडा 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 करून दिसभर. आतां आमी याद करया.
whose voice are we sensitive to? आमगे आयडेंटिटी कितें ते सोर्गीय राज्यां भितर सरपाक आमी हुंयच कार्ड हें कोत्तोलीं आमको अधिकार आहा आमको कार्ड आहा तें कार्ड आमगे बोडसांगान आम भोंवताय आम हुंय गेलीं आम नेविगेटर जाकोत्ताय आनी आम ते नेविगेटराचेर फाती येताय म्हाका हिंगसान थिंग व्हरपा तो नेविगेटर तो डायरेक्ट कोत्ता म्हाका मॅप तेच भाशेन हें उतर आमकां डायरेक्ट कोत्ता सोर्गीय राज्यां वचपाक हो आमगे नेविगेटर हें आमगे मॅप घेया आनी गोठ रावया आमी हालपा न्ही केन्नाच तेका आया पर्यंत मोस्तुया सारको कित्याक आम जेजूगे रोगतान जोयत मेळ्ळा आमकां जेजूगे जाग्यार बसयलें आमी बापागे कुशी बसलो हांय वी आर एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स वी आर प्रॉमिस्ड अ क्राउन and we are given the rightful place and his inheritance belongs to us. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. कोणा शेअर करपा जाय आतां कोणा उलोवपा जायी पवित्र आत्मो रावता उलोवपा तुमचे कडच्यान प्रेज गॉड थँक यू जीसस समजलें हांवें कफू जावं केलें आनीकू तागे आवाज सेन्सिटीव जालोलो देवागे आवाज सेन्सिटीव जालोलो ओ आनी कोणागे आवाज आयकूं येतालो तुमकां प्रेज गॉड पवित्र आत्म्यान गेलो सिस्टर Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. किती हा शेअर करपाकू Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. बरें थँक्स गिविंग प्रेयर करुया बाय वे सिस्टर गो फ्लावी होय Thank you, सर्गींच्या Jesus. बापा दिनवास तुझें उतर आयज तुवें परत आमकां दिल्या पासत तुझें उतर जावन आसा मोलादीक तुझें उतर खरेपणी दुनिया जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताचो उजवाड आमी निचेव केला त्या ओशीर वाटेन चलूंक जी जावन आसा तूंच जेजू तूंच सोत वाट आनी जिवीत पूण ह्या वाटेर चलूंक सोंपें न्हय त्या पासत तुवें आमकां तुजें उतर दिलां तुजो पवित्र आत्मो दिला आमकां फकत जाय आमी तें उतर आमच्या काळजान दवरूंक बाळगून दवरूंक आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे चोताळो आयकूंक तो जेन्ना आमचेशी उलोयता तेन्ना ताका चीत दिवन आयकून तेंच करूंक आमची मनां जोड जावंक आमी दिवंक फावो ना तुज्या उतराक पूण आमी पाठ करूंक जाय त्या सैतानाच्या येवजणेक त्याच्या आवाजाक दुनिया खरेंच ह्या संवसारांत आमी जियेता खरें पूण आमचें खरें घर जावन आसा सर्गीचें राज तुजें सवें सासनीक जिवीत हें जावंक जाय आमचें लक्ष ह्या संवसारांत आमी फकत यात्रेकारां एक वाटसूर कशीं जियेता हो एक परदेस कसो आमचे पासत
पूण हांगासरल्यान तुजें सासणीक जिवीत फावो जावंक आमकां जाय तुज्या उतराक पाळो दिवंक. तूं सांगता तें करूंक तुजी कृपा दी आमकां दोनया. दर एका दिसाक तूं आमकां संदी दिता एक पवित्र जिवीत जिवंक. आमचें पोरणें तें सगळें फाटीं दवरून एक नवी सुरवात करूंक तूं आमकां संदी दिता दर एका दिसाक. आनी हे संदीचो बरो करून उपयोग करूंक आमकां तूं आदार आनी कृपा दी दोनया. तुका आमी केन्नाच निराशी करूंक फावना, पूण तुकाच आमी तुजीच खोशी करूंक आमी वावरूं. हें आमचें मागणें. हें हांव मागणें कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus.